पावाची रेट साधारण 3 रुपया आशिल्ली अकस्मात 5 रुपया करून बारीक गिरायकांक खूब मार बसले आसा. कारण पदेरांनी दोन्ही ऑप्शन दवरपाचे, एक 3 रुपया पाव दवरपाचो, एक 5 रुपया पाव दवरपाचो, कोणाचो हे आसता तेणें आपणें घेवपाचो. आतां तुगे हॉटेलाक कशें विकता तुमी पाव? आमी आयज 5 रुपयानूच विकलो. नो प्रॉफिट नो लॉस. घेतला पदेरा घेतला त्या रेटी हरशीं कशें विकताले तुमी? आमी 3 रुपया पाव घेवन 4 रुपया विकताले. माझी फॅमिली आहा 4 जाण आनीक पाव सपोज घेवपाक गेलो जाल्यार 5 रुपया. आतां एक मनशाक 2 पाव जाल्यार 4 जाणां जाल्यार 8 पाव. 8 जाले 40 रुपया, सकाळचे 40 रुपया, सांजचे 40 रुपया, 80 रुपया पावाकूच गेले. आमची प्रत्येक दिसा आमकां पावाची गरज आसता. सकाळी फुडें आसता प्लस रातची आसता आनी जवळ जवळ 50 रुपया मिनिमम पर फॅमिलीक पावाचेर वतात. आनी ह्या म्हारगायेन आतां ऑलरेडी वाडिल्ल्यात. पाव जर वाडला जाल्यार आमकां आनी चड त्रास जातले. 50 ग्राम का कितना? 5 रुपये और छोटा वाला पाव 50 का ग्राम है? 50 ग्राम पूरे. वो काकड़ है वो कितना? वो भी 50 ग्राम. 50 कितना? 5 रुपया. कब से बढ़ा? आज से बताया था. पाव कितना? 5 रुपये. और काकड़ 5 रुपये. कितना ग्राम का होता है वो? 60 ग्राम. 60 ग्राम का पाव होता है. और अभी गिरायक पहले जैसा है कि कम है? कम है, बहुत कम. और क्या है गिरायक कैसा है? ग्राहक कम चल रहा है अभी तो. कितना होता था पहले? पहले हो जाता था 200 रुपये, अभी कितना हुआ? अभी 30 रुपये का दुकानदारी है. इसका कारण कुछ नहीं, ये थोड़ा महंगा हो गया इसीलिए. हाँ, लोग आए नहीं अभी तक. हाँ, आते हैं पूछ के चले जाते हैं. हाँ, कोई लेते नहीं. हाँ, लेते हैं क्या, 1-2 दिन बाद से सबको एडजस्ट करेंगे. आज पदेरांनी पाव आसलो पळय बाजारांत तो 5 रुपयांनी केला. तो 5 रुपयान करपा फाटल्यान आमकां कांय ताणें इंटिमेशन कांय दिवनाशिल्लें. आनी सकाळी फुडें हांगसर हॉटेलांत तेंच्यांनी 5 रुपयान पाव घातले. ते आमच्या कस्टमराक खूब त्रास जाले. आनी सायजूय तेंची आसा ती पळय ती सामकी टोटली तीच आहा. मातशी सुद्दां तेंच्यांनी व्हड करूं ना कितें. पूण हें आमकां जाणून घेवपा जाय की तांकां गव्हर्मेंटान हे पावाची रेट वाडोवपाक मान्यताय दिली काय कितें. नाजाल्यार तांकां पळय जें पीठ लागता पळय त्या पिठाक तांकां सबसिडी मेळटा. आनी ती सबसिडी मेळोन तर तेंच्यांनी आनी पाव जो पळय आहा पळय न्ही हो सामान्य मनीस खाता ताकाय तें परवडपा जाय न्ही. आनी आमच्या हॉटेलवाल्यांक आमकां भयंकर इफेक्ट जाल्ले कडेन आसा कितें तेंच्यांनी 5 रुपयान पाव करून. पयलीं कशी घेताले तुमी पाव? हां, पयलीं आमी घेताले 3 रुपया. हय. आनी ते 4 रुपयान विकताले. आतां कितें जालां? आतां ते पाव तेंच्यांनी 5 रुपया घातलो आनी आमी आतां 6 रुपयांनी विकचे पडटले. थोडे विकता 7 रुपयांनी परवडना म्हणून. पूण ते गिरायकाक इफेक्ट जाता न्ही.